जमीन हडप प्रकरणात आणि हेर गुन्ह्यांचो आरोपी सुलेमान सिद्दकी खाना गुन्हे फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काडल्याचे कळटा। तेका खंय बंदखणी खातीर पळोवपाक सुरक्षे खातीर दवरिल्ले पुलीस कॉन्स्टेबलान मजत केल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळटा। जाल्यार तशेंच तो पुलीस कॉन्स्टेबलूय सुद्धा बेपत्ते आसल्याची म्हायती मेळटा। सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हे नाव गोंयांत सगळ्यांकूच खबर आसा। लँड ग्रॅबिंग प्रकारांतलो हो एक मुख्य आरोपी जावन आसा आणि सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हो 55 पिरायेचो आरोपी एका फाटल्या दिसांनी पुलिसांनी अटक केली। पुलिसांनी अटक केल्या उपरांत हाची कस्टडी जी आसा ती क्रायम ब्रांचान घेतली आणि तो क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आसलो। एक गजाल घडली ती म्हटल्यार क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीसून हो जो आरोपी आसा हो पळोन गेल्लो आसा। सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हो आरोपी क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीसून पळोन गेल्या उपरांत एक व्हडलो बोवाळ जालो आणि आतां तेचो तपास चालू आसा की तो कसो पळोन गेलो आनी फुडें ताका कशी अटक करपाची। पूण एक गजाल आमकां कळोन येता, एक गजाल अशी आमच्या सुत्रां कडसून आमकां मेळ्ळ्या ती म्हटल्यार IRBच्या एका कॉन्स्टेबलानूच ताका मदत केल्या पळोन वचपाक। त्यामुळे सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हो 55 वर्सां पिरायेचो आरोपी सद्या कस्टडीसून पळोन गेल्लो आसा क्रायम ब्रांचाचा। आणि ही एक व्हडली नामुष्की जावन म्हणूं येता आमकां पुलिसांची की पुलिसांच्या कस्टडीसून एक मुख्य आरोपी पळोन वचप आनी ताका एका पुलिसानूच मदत करप। आतां हेचेर तपास जो आहा फुडें तो चालू आसा। त्याची ज्यो कोण जेणे मदत केल्या त्याचोय तपास चालू आसा आणि हो फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।